सामान्य मनशाच्या जिणेत वापरपी वस्तूंचेर कमी जीएसटी लागल्या। अप्रत्यक्ष करांचे जीएसटी पयलीं काळांतल्या परिणामापेक्षा आता परिणाम कमी आसा। गंव जीएसटी पयलीं 2.5% ते आता 0%, तांदूळ 2.75% आता 0%, अनब्रँडेड पीठ 3.5% आता 0%, दही 4% ते आता 0%, लस्सी 4% ते आता 0%, ताक 4% जाल्यार आता 0%, नैसर्गिक मोव 6% ते आता 0%, UHT दूध पयलीं 6% ते आता 5%, च्या पावडर पयलीं 6% ते आता 5%, दूध पावडर पयलीं 6 जाल्यार आता 5%, साखर पयलीं 6% ते आता 5%, मिठाई 60% ते आता 5%, मिठेल तेल 6% वयल्यान आता 5%. देंवलां। केचप सॉस पयलीं 12% आता 12%, सासवाचे सॉस पयलीं 12% ते आता 12% आसा, मिनरल वॉटर 27 वयल्यान 18 देंवलां, शुगर कॉन्फेक्शनरी 21 वयल्यान 18 पावल्या, भुरग्यां खातीर चित्रकला पुस्तकां 60% वयल्यान 0%, 500 रुपया पेक्षा चड मोलाच्या चप्पलांचेर 10% ते आता 5%, रॉकेलार चलपी दिवे 8% वयल्यान 5%, कोळसो 9% पयलीं तो आता 5%, दंतमंजन पावडर 17 वयल्यान 12% देंवल्या, LED 15% वयल्यान 12%, वैद्यकीय वापरा खातीर एक्सरे रील 23 वयल्यान 12%, डायग्नोस्टिक संच आनी रसायनां 16% वयल्यान 12%, 15 HP पेक्षा कमी क्षमतेचे फिक्स स्पीड डिझेल इंजिन 16% वयल्यान आता 12%, फ्लाय ॲशाचे वीट 16% ते आता 12%, शिलाई मशिनां 16 वयल्यान 12% देंवल्यात, हेअर ऑयल 27% वयल्यान 18%, टूथपेस्ट 27 वयल्यान 18%, साबण 27% वयल्यान आता 18% देंवला, हेर चप्पलां 21% वयल्यान आता 18%, LPG शेगडी 21 वयल्यान 18%, एल्युमिनियम फॉयल 18 वयल्यान 18%, स्कूल बॅग 22 आता 18%, प्रिंटर्स मल्टीफंक्शन सोडून 19% वयल्यान आता 18%, स्टेपलर्स 27 ते आता 18%, ट्रॅक्टराचे फाटले टायर आनी ट्यूब 20% वयल्यान 18%, हेल्मेट 20 ते आता 18%, CCTV 19 वयल्यान 18%, प्लास्टीक ताडपत्री 19 वयल्यान 18%, बांबू फर्निचर 23 वयल्यान आता 18%, शिमीट 29 वयल्यान आता 28%. हे सगळें पळयतकच समजता की सामान्य मनशाच्या जिणेंत वापरपी चडशा वस्तूंचो दर जीएसटी उपरांत कांय टक्क्यांनी देंवला. RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट.